एक एक गजाल जी म्हाका होच जॉयलाचो मुद्दो घेवन पांडुरंग विचारपाक जाय ती म्हळ्यार एक सदां सगळे जाण आतां म्हणटात की काँग्रेसी कडेन कितें जालें तरी सगळ्या राज्या भितर प्रेझेन्स आसा आनी थंय आज काँग्रेसीचो म्हणून कितें जाल्यार कितें वोट शेअर आसा तो मागीर 15% आसतलो 20% आसतलो गोंया भितर तांचो वोट शेअर आतां 25% येवन पावला फाटली विधानसभा इलेक्शनाक आमी पळयलें एक गजाल सगळे म्हणटात की जो मेरेन हो प्रेझेन्स आसा आनी हो वोट शेअर आसा आनी काँग्रेस तो वोट शेअर वाडोवपा खातीर जर कांय करना जाल्यार बाकीचे जे पक्ष आसात विच आर नॉन BJP नॉन काँग्रेस तांच्याय कडेन सबस्टेन्शियल वोट शेअर BJPक चॅलेंज करपा खातीर येवंक शकना डू यू बिलीव दीस दॅट काँग्रेस जर अशीच जर सारकी गळसळली जाल्यार काँग्रेस एक तर आपल्याला टिपिकल जर 20% घेवन बसली जाल्यार दुसरी सायडीच्यानय खंय तुगेले वोटर्स ग्रॅविटेट जावचे नात जे नॉन BJP वोटर्स आहात ते म्हाका अशें दिसता की कालची जी झेडपी इलेक्शनाची जी कावंटींग आसा निकाल जो आसा तेतून जर पळयलें जाल्यार 2900 मतांच ही काँग्रेसीच्या 3 कॅन्डिडेटांक मेळिल्ली आसा आनी व्हेरी इंट्रस्टींग म्हळ्यार कितें साळगांवांत तुज्या पयरूच काँग्रेसचो आमदार निवडून येयल्लो 6 म्हयन्या पयलीं त्या कॉन्स्टिट्युशन 509 मतां काँग्रेसीक मेळ्ळ्या म्हणजे काँग्रेसीची परिस्थिती पळय कितली प्रमादे आसा ती सो म्हाका दिसता की लोक आतां सुरू जाल्या दुसरे कडेन शिफ्ट जावपाक तुवें जर म्हळां की 25% मेरेन जो कोण वोट शेअर आसा म्हणटा आमी दर इलेक्शनाक जो मेळटा जो हेच्या पयलीं 30-32% आसतालो म्हाका दिसता की हो वोट शेअर आतां शिफ्ट जावपाक सुरू जाला जो रेव्होल्युशनरी गोवन आसत किंवा आम आदमी पार्टी आसत म्हाका दिसता अशा लोकां मेरेन वचपाक तो शिफ्ट जावपाक सुरवात जाल्या आनी ताची सुरवात ही कालच्या झेडपीच्या इलेक्शनांतल्यान दिसता दवर्लेचे वोटींग हे पळय कुठ्ठाळेची पळय आनी रईस मोगोची पळय ह्या सगळ्या कडेन वोटींग जी आहा काँग्रेसीची 3ऱ्या नंबराचेर किंवा डिपॉझिट जप्त जाय मेरेन सकयल पावल्ली आसा सो हे जर आतां कालचें चित्र जर पळयलें 3 कडले पोटनिवडणुको आशिल्ल्यो आनी कुठ्ठाळी हो सामको म्हणजे जितून कॅथलीक वोट बँक आसा थोडी दवर्ली थोडी मुस्लीम जी धर्माची जी वोट बँक आसा इतके सगळे आसून सुद्दां आमी पळयलें की काँग्रेसीक लोक नाकारपाक लागल्या थंय दवर्लीन आम आदमी पार्टीचो मनीस दुसऱ्या नंबराचेर आसा थंय इंडिपेंडंट दुसऱ्या नंबराचेर आसा कुठ्ठाळी आनी हांगा रईस मागुसानय काँग्रेस सामकी 509 हेचेर येयल्ली आसा हे सिच्युएशन जर पळयलें जाल्यार काँग्रेसीक दोन्ही इंडिपेंडंट दुसरी नंबराचेर आसा तांकां रेव्होल्युशनरी गोवन्सान बॅक केला करेक्ट सो रेव्होल्युशनरी म्हाजो सांगपाचो मुद्दो होच आसा की रेव्होल्युशनरी गोवन्स आनी आम आदमी पार्टी हे हळू हळू काँग्रेसचो वोट बँक वोट शेअर जो आहा तो वाडपाक लागल्या आनी कालच्यान सुरवात जाल्या म्हाका दिसता फुडल्या इलेक्शनाक ही परिस्थिती अशीच आसतली हय किशोर डू यू बिलीव दॅट की शिफ्ट सुरू जाल्या कालची 3 मतदारसंघाचे निकाल पळोवन आमी ह्या निष्कर्षाचेर येवपाक शकता काय कितें ना 100% ते शिफ्टिंग ऑलरेडी सुरू जाल्लेलें आसा आनी हे शिफ्टिंग अशें जावप होच BJP खातीर खरी म्हणजे खोशयेची गजाल आसा कारण BJP खबर आसा की ऑपोजिशनांतले वोट्स जेन्ना डिस्ट्रीब्यूट जातले तेन्ना BJP पीस वेवस्थीत पद्दतीन सत्तेच्या हेचेर पावपाक शकता म्हणजे 25% 32 वयल्यान 25चेर जी काँग्रेस पावल्या आतां हे झेडपी इलेक्शन जेन्ना पार्टी लायन्स आसता तेन्ना काँग्रेसीचें कॉन्ट्रिब्युशन खंय कितें दिसलें कॉन्ट्रिब्युशन काँग्रेसीचें स्ट्रॅटर्जी ना ग्रावंड वर्क ना वचून फक्त थंय भाशणां दिवप आनी स्पिचीस केले म्हणून जायना तुका सांगता हांव ज्या पद्दतीन BJPचें ऑर्गनायझेशनल काम चलता तें जर पळयत जाल्यार ते मॅसिव म्हणजे चीफ मिनिस्टर जावं नाजाल्यार पार्टीचो अध्यक्ष जावं पार्टीचो अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे जाल्या उपरांत ज्या पद्दतीन ऑर्गनायझेशनल काम म्हणजे सकाळी 9 किंवा 8 जो मनीस भायर सरता तो रातच्या 12 घरा पावता म्हणजे अशा पद्दतीचें काम पार्टीचो प्रेसिडेंट करता जाल्यार दुसऱ्या पार्टीचो प्रेसिडेंट जर आपल्या पक्षाक जर जिखोवन हाडूंक जाय जाल्यार ताका कशा पद्दतीन काम करचें पडटलें एक मुद्दो आनी जो हांवें पांडुरंगाक विचारिल्लो की जर काँग्रेस आपल्याला एक 20% वोट शेअर घेवन जर बसली तो तांचो ट्रेडिशनल वोट शेअर आसा जाल्यार दुसरो खंयचोय पक्ष एक पर्याय म्हणून उबो तरी जावपाक शकता काय कितें काय तो ऑपोजिशनाचो स्पेस तसोच फ्रॅगमेंटेड उरतलो ऑपोजिशनाचो स्पेस तसोच फ्रॅगमेंट उरतलो दुसरी गजाल पळय BJP कडसून जरी शिफ्ट जालो जाल्यार तो व्हडलो एमावंटाचो ना एमावंट वोटर काँग्रेस आपल्याला एक बेर मिनिमम 20% घट धरून काँग्रेस घट धरून बसलो काय BJP स्मूथ सेलिंग जाले BJPचे सो काँग्रेसीक आतां विचार करचो पडटलो ह्या क्षणाक की आमकां BJPक सत्ते वयल्यान देंवोवपा खातीर कितें करचें पडटलें आतां तुमी म्हणटात आयजूच ट्वीट आसा काँग्रेसीच्या अध्यक्षाचो की 65% लोकांचो विरोध आसा BJPक
म्हणजे कितें एक स्टेटमेंटा वयल्यान तेणी तो हें केला की तानावडेन स्टेटमेंट केल्लो की हेच्या फुडें विरोधक कितलेय जरी रावले गेले बीजेपी आमी दोनूय लोकसभा काडटले 60% तो म्हणटा विरोध 60% विरोधान जर आसा जाल्यार एज अ मेजर अपोजिशन पार्टी यू हॅव टू टेक लीड सगळ्या एकठांय हाडून कशा पद्दतीन स्ट्रॅटेजी करपाची तशीच जर आंकडेवारीच करपा जाली जाल्यार 75% लोक काँग्रेसीचे विरुद्ध आसा जाल्यार अशेंच जालें न्हू इफ यू हॅव टू अप्लाय द सेम प्रिंसिपल एक्झॅक्टली सो काँग्रेस म्हाका तर आतां अशें दिसपाक लागला की फुडली 2024ची वेंचणूक काँग्रेसूच बीजेपीक सत्तेर हाडटली विथ फूल मेजॉरिटी